दिवचलच्या नियोजित प्रशासकीय इमारत प्रकल्पाच्या मुद्द्याचेर दिवचले राजकारण तापपाक लागला। या प्रकल्पावयल्यान आदले आमदार आणि दिवचल बचाव अभियानाचे अध्यक्ष नरेश सावळ चुकीची माहिती दिवन लोकांची दिकाबूल करता अशी टिका शिक्षण विज्ञाना सयत भाजपान पत्रकार परिषदेत केल्या। हो प्रकल्प कसो आसतलो आणि तातूंत सुविधा कशो आसतल्यो ताचे प्रात्यक्षिक लेगीत दाखयले। मजगती दिवचलच्या नियोजित प्रशासकीय इमारत प्रकल्पात ऑडिटोरियम नाकाच जाल्यार तो स्वतंत्र इमारत आसचो अशी मागणी आदले आमदार नरेश सावळ हांणी केल्या। तशेंच निवेदन लेगीत दिवचल बचाव अभियानान मुख्यमंत्र्याक दिला। दर्यांत असा मासो आणि मोल करता पिसो असली गजाल जी आसा पळय ती नरेश सावळ जे आसा तेणी केल्ली आसा। कारण हांगा जे आसा पळय ते अजून तेजें स्ट्रक्चर जे आसा पळय ते चालू आसा। एक ताका धन्यवाद हांव दिता, कारण सगळ्या लोकां मदीं जे आसा पळय तेणी दाखोवन दिलें की दोतोराचें काम नेटान चालू आसा। हेच्या खातीर ताका हांव धन्यवाद दिता की अशीच कामां आमची तेणी जे चालू आसा ती तेणी दाखोवन दिवची। आता त्यांचो एक मुख्य जो आसा पळय प्रश्न कितें आसा की ते जे आसा पळय ते जे आतां कला भवन येतले ते जे आसा पळय ते ग्रावंड फ्लोर आसपाक जाय आसले ते पयल्या फ्लोरार कित्याक आसा काय म्हणून ते हें हाडूंक जाय आसलें म्हणून। पूण अशें खंयच ना, कारण हांव कितल्याशाच जाग्यांचेर बरे बरे ऑडिटोरियम पळयल्ले आसात आनी गोंयांतूय पळयल्ले आसात जे तुका दुसऱ्या मजल्यार तिसऱ्या मजल्यारूय आसात आनी ते वेवस्थीतपणे चलता। म्हणजे हांव फाटीं सेंट एलोयशियस कॉलेज मँगलोर गेल्लो, थंय तेंचो सेकंड फ्लोराचेर ऑडिटोरियम आसा जेचेर जगावयली म्हणटा तशे कार्यक्रम येवन त्या हितून जातात। मुंबय जर तुमी गेले शिवाजी मंदीर दादर आसा तो जो ऑडिटोरियम म्हणजे तेंचें जें नाट्य मंदीर आसा पळय ते पयल्या फ्लोराचेर आसा। मडगांव तुम्ही वयशात जाल्यार विद्यानिकेतन जे आसा 1983 पासून तेंचे जे आसा पळय ते दुसऱ्या मजल्याचेर तेंचे जे आसा पळय तेंचे जे आसा पळय ऑडिटोरियम थंय आसा, तुमी सगळ्यांक पळोवं येता। आतां हांगा जे आसा आतां तुमी पळयलां आसतलें की एका प्रत्येक खंयचेंय जें जेन्ना बांदकाम आयज करता ताका पार्किंग जाय आनी ते पार्किंग जे आसा पळय न्हू ते आमच्या हेज्या प्रमाणे जे आसा ते पार्किंग जे आसा पळय सकयल जे आसा पळय ते ग्रावंड फ्लोरार जे आसा पळय ते आसा आनी ते जर जायना जाल्यार बाकीची TCBची जे बाकीची इतर जे फॉर्मेलिटी आसा पळय त्यो आमकां करपाक मेळना आनी म्हणून ते जे आसा पळय ते दवरपा खातीर तशें केलां। खूब जाण अशे आक्षेप उबो केल्लो आसा, CMाक निवेदन दिल्लें आसा। आमकां खबर आसा आतां इलेक्शन इयर आसल्या कारणान मेळात ते वेगवेगळे तज्ञ लोक जातात आनी खंयच्या आपणाक भितरले कांय खबर ना तरी तेजेर भाश्य करूंक लागता। तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हो जो प्रकल्प आसा हो आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या आमचे जे पालक मंत्री आसा आनी गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आसा हेंच्या मार्गदर्शना खातीर दिवचलचे आमचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे तशेंच आमचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हेंकां कन्सल्ट करून हेंकां धरून आमचे जे तज्ञ लोक आसा गव्हर्मेंटाचे आमचे वागळे बाब आसा आर्किटेक्ट आसतले किंवा बाकीचे जे हे मानस जे कन्सल्टंट म्हणटात तेंकां घेवन हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा। कारण सगळ्यांक खबर आसा की आमी एक सर्वसामान्य मनीस म्हणून खंयच्या एका गोष्टी कडेन पळयतात, पण जेन्ना कन्सल्टंट किंवा सरकारी अधिकारी आसतात तेंकां भितरलो सगळो कायदे कानून आनी जे कितें तेंचे जे नॉर्म्स आसतात ते नॉर्म्स फॉलो करूनच करचे पडटा। आनी हो सगळो जो प्रोजेक्ट पास केलो ते आमचे माननीय मुख्यमंत्रीच्या मार्गदर्शना खातीर कन्सल्टंट अपॉइंट बी करून तेंच्या देखरेखी खातीर आनी तेंच्या एक्सपर्ट एडवायजर सकयल हो प्रकल्प केल्लो आसा। सो ह्या प्रकल्पा बद्दल डावट घेवप म्हणजे आमी इनडायरेक्टली मुख्यमंत्र्याचेर डावट घेता, आमच्या सरकारी जे अधिकारी आसा कन्सल्टंट तेंचेर डावट घेता, तेंच्या क्षमतेचेर डावट घेता। हो तीव्र निषेध करता ह्या गोष्टीचो। कोणाकूय दिवचलच्या विकासा खातीर सजेशन दिवपाचें आसा, भारतीय जनता पार्टी हे सगळे लोक म्हणटा सगळ्यांचा साथ सबका विकास। सो त्या प्रमाणे कोणेय येवन सकारात्मक भितर आपलो संदेश किंवा आपले जे सजेशन आसा ते दिवपाचे। म्हाका याद आसा की ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी दोतोरान दिवचलचे जे कन्सल्टंट नाट्य कलाकार बी आसा जे ते व्हिडिओन दिसले तेंकां सुद्दां घेवन आमी हेजेर डिस्कशन केल्लें आसा, तेंकां सगळ्यांक आयडिया दिल्ली आसली आनी तेंकां सगळ्यांक आयडिया दिवन हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा। हो प्रोजेक्ट 2012 चल्ला, सो काही कारणास्तव तो जावंकूच ना, फुडें वचूं ना। सो मागीर आतां इतल्या वर्सांनी मागीर आमकां अपॉइंट केलें तांणी 2023। सो ते जातकूच आमी कितें केलें, कितें आसा डेटा इतल्या वर्सां कितें काम जालां तो सगळो घेतलो, स्टडी केलो ताजेर। सगळें पळयतकूच मागीर आमकां लक्षांत आयलें की आतां जी बिल्डींग आसा ती बरी आसा, वेवस्थीत आसा। म्हणजे अशी न्ही की बाबा ती डिलापिडेटेड आसा आनी ती डेमोलिश करूं जाय। गव्हर्मेंटाचे हें न्ही, ती लोकांचे पयशे ते लोकांची बिल्डींग बरी आसा जाल्यार ती मोडून नवें करपाचें कारण कांय दिसूना आमकां। सो तातूंत आमी कितें केलें, मागीर 3 फेजी अश्यो करया अशें जालें डिसिजन। तातूंत कितें जालें, ही बिल्डींग आसा एक्झिस्टींग ती तशीच दवरपाची सद्या, तें काम चालू आसा तें चालू जातलें। भोंवतणी मागीर आमी फाटल्यान जी पळय
पोरणी बिल्डींग आशिल्ली पुलीस हेडक्वॉर्टराची पुलिसाची, ती सामकी पडीक आशिल्ली. सो त्यो जागो आमकां मेळटा फ्री. थंय बिल्डींग पयलीं बांदली, हांगचे लोक सगळे थंय शिफ्ट जाले. ही बिल्डींग मागीर वेवस्थीत परत रेनोवेट केली, रिपेर केली, स्ट्रक्चरली तिका मातशी हें केली. ती अशा कंडिशनान आसा की मातशें रिपेर केली जाल्यार तिका आनी 20-30 वर्सां कांयच जावपाचें ना. सो अशा परिस्थितीन ती मोडून फायदो काय ना. व्हडले व्हडले आमचे बाकीचे गव्हर्मेंट ऑफिसीस हे ते आसा ती सगळी थंय वतली. आनी ती एकदां जाली की ह्या बिल्डिंगेचो पार्ट कसो मर्ज. आतां फाटल्यान बिल्डींग जी केल्या पळय ताका कशें आसा, फुडले थर्ड प्रपोजल आशिल्लें की फाटल्यान बायपास जाला व्हडलो. सो ते बायपासा कडल्यान मेन रोड एक्सेस घेवपाचो आसा. सो ती कम्स इन द सेकंड फेज. तो व्हडलो एक्सेस जालो की बिल्डींग आमची एक्सेसिबल फ्रॉम फुडल्या सायडीन. सो त्या परिस्थितीन आमकां चारूय सायडीनसून रस्ते मेळटले बिल्डिंगेक. आनी ही मागीर एक अशी आयकॉनीक बिल्डींग कशी जातली बिचोले खातीर.